आज सफारी जीप जी आसा ती हांगा नेत्रावळी वायल्ड लायफ सेंच्युरी सावरी वॉटरफॉलाक हांगा स्टार्ट केल्या. तर आज तुम्ही येयला पर्सनली, तुम्ही फ्लॅग ऑफ करून हांगा येयले. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपिरियन्स कसो आसलो तुमचो? No, it was a wonderful experience, but again आमचे जे संकल्पना आसा ती अत्यंत बरी आसा. आनीक डॉक्टर देविया राणे GFDCचे चेअरमॅन तशेंच आमचे ऑनरेबल MLA तांणी हांगा स्पेशल हो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा. आय ऑन बिहाफ ऑफ माय विलेज एंड माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू डॉक्टर देविया राणे फॉर गिवींग अस सच अ ब्युटिफूल प्रोजेक्ट टुडे. आमकां लोकल्सांक एम्पावर करपाक जाय. यू हॅव टू क्रिएट अ इकोसिस्टम ऑफ एडवेंचर टुरिजम आनी हाजे खातीर लोकांक बरोबर घेवन ह्या सावरी धबधबा म्हणजे नेत्रावळी वायल्ड लायफ सेंच्युरी हातून भितर सावरीचो धबधबा आमी आतां आमच्या फाटल्यान पळयतात. आतां सादारण जानेवारी म्हयनो आसा, जानेवारी म्हयन्याक सुद्दां अजून धबधबा आसा. सो इट इज अ ब्युटिफूल सिनीक ब्युटी वी मस्ट एक्सप्लोर एंड एवरीबडी वी शूड ओपन अप द डोर्स फॉर ऑल टुगेदर डिफरंट कायंड ऑफ टुरिजम. गोवा इज नोन फॉर सी, सॅन्ड अँड सन. बियॉन्ड बीचीस दिस इज अ थिंग दॅट वी गिव इट टू द टुरिस्ट. आनीक नेत्रावळी वायल्ड लायफ सेंच्युरी जाले नंतर आमकां दिसतालें की वी वर कर्सिंग ऑल दोज पीपल हू डीड इट. इट इज नॉट अ कर्स. इनफॅक्ट आय वूड से इट इज अ ब्लेसिंग्स. आमी जर अशें इंटेन्शनान घेतले जर जायत जाल्यार ते ब्लेसिंग्स आसपाक शकतात की आमकां लोकलांक खूब मोठो वाव मेळटा. दे सोशली तांचो एम्पावरमेंट, इकॉनॉमिकली तांचो एम्पावरमेंट अँड गोंया खातीर एक नवें स्त्रोत निर्माण जावपाक शकता. What we are projecting today, we have all our PCCF, DCF and ACF, all the forest officers. You know, आमी propose करता की हांगा एक ब्युटिफूल गॅलरी जावची. त्या गॅलरीचेर 50 लोक उबे रावतले ॲट ए टायम. हांगा ब्युटिफूल आमचे रिफ्रेशमेंट सेंटर्स किंवा फूड कोर्ट हांगा जावपाचो. ही एक गॅलरी जाली. हाच्या सकयल जी स्टेप्सांनी कोणाक एक्सप्लोर करपाक जाय, ट्रॅकिंग कायंड ऑफ थिंग, आनी थंय सकयल वतकच दुसरी एक गॅलरी जातली थंयचे थिंग फॉर अ सेफ्टी पर्पज. सगळे तातूंत भितर ते कॉर्डन केले वतले आनी तुमकां सकयल पळोवपाक जाय. हाच्याकय सकयल कोणाकय जर वीथ दी परमिशन वीथ देर ओन रिस्क आमी जॅकेट्स बी दिवन तातूंत भितर वचपाचें. एक म्हणजे पंचायतीक आमी एक रेवेन्यू मेळपा सारकें साधन. Any development or investment that we do, it should be self-sustainable. There should be a revenue model. And what revenue model घेऊन हातून एक नवे चीज ते आमी हें करतले अशे तरेचे आसा. सो ऑल दीस प्रपोजल्स आर ब्रॉट बाय डॉक्टर राणे. आनी म्हाका दिसता की पयले फावटी आमकां कोण तरी क्रिएटिवली थिंकींग पर्सन इज हेडींग आमचे गोवा फॉरेस्ट Development Corporation. I am very grateful to Madam for exploring all the possibilities. मॅडम, आज हांगा जी जीप सफारी जी स्टार्ट केल्या आमी पळयता की GFDC आतां खुबशें अशें काम करता की तितूंतल्यान रेवेन्यू जनरेट जाता. आतां ह्या प्रोजेक्टासून जे हांगचे जे लोकल्स आसात तांकां बीन कितें रेवेन्यू जनरेट जातलो? डेफिनेटली. कित्याक हें आमी जे कितें करता ते GFDC सेल्फ सस्टेन जावपा खातीर तें एक जालेंच. बट एट द सेम टायम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा लोकल्सां खातीर अशे ग्रामीण सारक्या भागान वेर अशें जनरली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जायना अनलेस यू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएट ऑपॉर्च्युनिटीज जाल्यार लोकल्सांक फायदो कसो जातलो. सो जेन्ना आतां हे सफारी आमी सुरू केल्या वेहिकल, आतां थंय ड्रायव्हर घेतल्या, लोकल्स घेतल्या आनी थंय आतां लायफ जॅकेट्स जे आमी प्रोवायड करतले कंपल्सरी. आतां ह्या धबधब्यार यू कॅन ट्रॅक डावन रायट अप टू द वॉटरफॉल डावन. सो इट इज अ ब्युटिफूल ट्रॅक रायट डावन टू द वॉटरफॉल. हो आतां आमी वयल्यान पळयता बट आनी एक 5 मिनटांनी तर तुमी सकयल चल्ले जाल्यार तुमी सकयल धबधब्या कडेन पावता. सो थंय आमी स्टेप्स वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रेलिंग टू क्रिएट म्हणजे सेफ्टी हें. आनी मागीर थंय लोकांक जाय जाल्यार थंय लोकांक न्हांवपा मेळटा, कितें मेळटा म्हणजे यू नो दे कॅन एन्जॉय द वॉटरफॉल म्हणटा तशें. थंय वी विल बी हॅविंग अ लायफ गार्ड. लायफ जॅकेट्स विल बी प्रोवायडेड बाय द लोकल पंचायत. सो पंचायतीक तो इन्कम म्हणजे लोकल पे कोण आसा. आमी थंय एंट्री पॉयंटार एक कॅन्टीन सुरू केलां. थंय लोकल्सांक एम्प्लॉयमेंट दिला. सो वी विल प्रोक्युअर ऑल्सो लोकल फूड फ्रॉम द लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप.
वेर द इनकम कम्स टू द लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑल्सो. सो हें आमचें तर बरेपैकी चलपाक लागले. आय एम होपफूल एंड आय एम कॉन्फिडंट. कित्याक जशें दूधसागर आतां पळय सॅच्युरेट जाला, खूब ट्युरिस्ट जाल्या, लोकांक थंय लोकांक वॉटरफॉलान वचपाक जाय पण तांकां बुकिंग्स मेळना. सो दीस इज लायक अ ऑप्शन टू मोले आमचें दूधसागर. एट द सेम टायम यू डोंट वॉन्ट टू ट्रॅक टू मच. तुमी जीपीन बसले, हांगा पर्यंत आयली एंड देन यू जस्ट वॉक डावन 10 minutes एंड यू रीच द वॉटरफॉल, एन्जॉय द वॉटरफॉल. 1-2 वरां तुमकां हांगा रावपाक मेळटा एंड देन यू गो बॅक. आणि सो दिस क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट इन दीस भाग. इन केस आता कोणी जर आपली गाडी जर स्वतःची गावची लोक जर कोणी गाडी बीन घालपाक पळयता आपली व्हेकल जाल्यार वी विल एक्सप्लोर दॅट possibility eventually because this all belongs, it's a sanctuary, it belongs to the department. So that proposal amka ghalche pattale eventually. So this we have got permission from the National Wildlife Board and all. So parat amka we have to put for permissions and all that. So eventually, but right now GFDC has bought 2 vehicles and we are proposing to buy another 8. So we will have total 10 vehicles of GFDC to start with. So that is hopefully this will run well and create great opportunity for the locals of Netulle. ओके मॅम हांगा एकोमोडेशनाक थोडी. सो सद्या हांगा एकोमोडेशन हांगा ना, म्हणजे भायर वचचें पडटा एकोमोडेशनाक. सो दॅट ऑल्सो वी आर प्लॅनिंग. आमी ऑलरेडी म्हणजे PCCF आनी CCFाक एक प्रपोजल घातिल्लें आसा की आमी एक हांगा जागो पळयल्लो आसा विदीन द सँक्च्युरी वेर वी वील ट्राय टू क्रिएट टेंटेड अकोमोडेशन, good tents for people where they can come be in the lap of nature म्हणटा तशें in the sanctuary inside. कोणाक जाय ते they can visit the waterfall, कोणाक जाय they can go outside. So there will be like a circuit म्हणटा तशें. थंय एक नदी आसा, तुमी पयल्या आमी खंय ते इंटरप्रिटेशन सेंटर आसा थंय एक नदी आसा. थंय आतां जेन्ना बंदारा WRD ते स्लूज गेट्स घालतले थंय एक क्रिएट्स म्हणजे एक वॉटर बॉडी जाता ती. सो वी आर प्लॅनिंग टू स्टार्ट अशें कायाकिंग देर. सो एक 4 म्हयन्या खातीर तरी थंय कायाकिंग करून बोटिंग. सो दॅट अगेन employment will be for the locals. We will maybe give it to the locals to run it and whatever, you know. So that again 4 mahina khatir that will create employment from January to May, you know. So that is the next step. Ekda they udak balle ki we will start kayaking there. So अशें करून हळूहळू करून आमचो हें आसतलें की ज्या तरेन मोलें पळय डेवलप जालां त्याच भशेन आमकां फाल्यां नेतुर्ले डेवलप जाल्ले जाय. कित्याक हांगा तर ट्युरिस्ट येवपाक लागले ऑटोमॅटिकली बाजारान ताजी चर्चा जातली, थंय दुकानां स्टार्ट जातली. सो इट इज लायक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मॅम अनदर पॉयंट, जेन्ना रेनी सिजन आसता तेन्ना खुबशे वॉटरफॉल्स अशे आसतात जेन्ना जो वॉटर लेवल आसता हाय आसता आनी डेंजरस सिच्युएशन आसता. सो ते टायमार जेन्ना लोक विजीट करपाक लागून मुद्दम ते टायमार लोक चड भायर सरतात तेन्ना तेंचे खातीर सेफ्टी खातीर कितें करतात? लायफ गार्ड्स आसा, लायफ जॅकेट्स आसा आनी थोडे वॉटरफॉल्स आतां दूधसागर यू कांट क्रॉस कित्याक सो इट इज क्लोज फॉर दॅट. बट दीस हांगा वील बी ओपन बिकॉज आतांच तुमी इतलें उदक पळयतात. पावसान तुमी पळोवपा जाय कितली ही जी हो व्यू आसा तो कितलो सुंदर, म्हणजे 10 पटींनी जास्त हांगा उदक आसता एंड इट्स गोइंग टू बी ब्युटिफूल. ते पंचायत लायफ जॅकेट्स दितली, लायफ गार्ड्स आमी घालतले आनी थंय रेलिंग बी दवरून वी वील क्रिएट म्हणजे सेफ्टी, वी वील क्रिएट सेफ्टी फॉर द टुरिस्ट. मेन हेतू की लोकल कम्युनिटी आसा जी नेतुर्लेची सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीची तांकां बेनिफीट जावपा जाय. जे कितें आमी फॉरेस्टाचे जे प्रोजेक्ट्स हांगा सुरू करपाचो आमचो प्रयत्न आसा हांगा आसूनी की सेलावली आसूनी, ते इट इज ओन्ली टू क्रिएट लोकल एम्प्लॉयमेंट. तुम्ही पळयतात GNH.